गोयची आर्थिक राजधानी मडगावात वचत थंय येरादारीची कोयणी खंयच्याय रस्त्यान वच आपल्या गाडये सयत ट्रॅफिकान अडकून उरताच। ट्रॅफिक समस्या सुटावी जावन जायना थंयच आता पार्किंगेची समस्या उप्रासल्या। मस्कती मडगाव नगरपालिकेन हाचेर उपाय येवजण काढल्या। फुडल्या 6 म्हयन्या भितर हायड्रॉनिक पार्किंग व्यवस्था प्रकल्प उबारतले अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी दिली। मात हाचेर लोकांच्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया आसात। हायड्रॉलिक पार्किंग आयले म्हणून काय ना, पण हायड्रॉलिक पार्किंग जे पळय हा ते कशी चलतले म्हणून ते पळोवपाक जाय। ताजी पयलीं ताजेर सारकी थरो स्टडी करपाक जाय। जशें हाडलें बी बसयलें म्हणून जायना। लायट गेल्यार कितें जातलें, हायड्रॉलिक ते फेल जाल्यार कितें जातलें, सगळे विचार करून करपाक जाय। हायड्रॉलिक पार्किंग जे पळय करता त्यो कितले गाडयो तातूंत भितर जातल्यो आनी ताजो मेंटेनन्स कितलो जातलो आनी ती गाडयो कितल्यो येतल्यो, नाजाल्यार तांचो चड जावन गाडयो कमी आयल्या ताजो उपयोग ना। हाजेर सगळो पयलो विचार जावपाक जाय आनी ताजो एक प्रोजेक्ट फिजिबल रिपोर्ट लोकां मुखार येवपाक जाय। हायड्रॉलिकाक खर्च अमको आसा, अमको खर्च आसा, अमकी गाडी जातल्यो, अमकी मेंटेनन्स आहा, हो रिपोर्ट एक पब्लिकेच्या मुखार येवपाक जाय। कित्याक आफ्टर ऑल ते पब्लिकेचे पयशे ना, सरकारान कितें हो प्रोजेक्ट सारको ना तो प्रोजेक्ट सारको ना अशें करून पेंडींग उडयता, बंद उडयता। तुमी जाणा स्काय बसी प्रोजेक्ट कितें केल्लो पळय, स्काय बस इतले कोट्यांनी खर्च केलो, प्रोजेक्ट मागीर रिवोक केलो। मडगांव कंजेशन म्हणजे कितें आहा, ट्रॅफिक प्रॉपर आमकां थंय गाडी पार्क करपाक जागो ना आनी प्रत्येक मनीस आपल्याले ओन 4 व्हिलर घेवन येता आनी ते जागो सोदता खंय दवरतलो खंय जागो मेळत ना। इवन ते मार्केटिंगा येयल्या पसून थंय गाडी पार्क करतलो, कितें मार्केटिंग करतलो म्हणल्यार पसून ते आमकां येना, सुविधा ना। आज व्हडले व्हडले मडगांव बिल्डिंगी येतात। एक्चुअली तांकां बिल्डिंगेचे सर ग्राउंड फ्लोरार एक्चुअली पार्किंग आसा। एज पर प्लॅन पळयल्या न्ही तांकां पार्किंग ग्राउंड फ्लोर येता, पूण ते ग्राउंड फ्लोराचे शॉपो घालून ते व्हडले व्हडले बिल्डिंग बांदतात आनी तांच्या पार्किंगाक जागो खंय आसा म्हण ते जागाय ना। ते हेय आसा प्रॉब्लेम। प्लस आमचे मडगांवाक सामके खंय खंय भोंवन सामके जागोच ना दवरपाक। तेजेर गव्हर्मेंटान कितें एक्शन घेवपाचें, कोण मदीं पार्क करता ते पयलें अशें करून थंय पुलीस दवरचे अशें आनी आमची वाहतूक सुरळीत जावपाची अशी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता। मडगांव पार्किंग म्हणल्यार कितें प्रॉब्लेम आहा तूं पळय, थोड्या कडेन बोर्ड कितें लायल्ले आसा, ओनली स्कूटर पार्किंग, थंय सगळे गाडयो लायता। बरें, गाडये आमकां जागो खंय आसा? प्रत्येक जाण मनीस आपल्याले हें करता, कोणाले स्कूटरी आहा तेच गाडयो घेवन येता। आतां कोण गाडयेनीच भोंवतो वेगळो आहा न्ही, प्रत्येक एकाच घरांतलो मनीस 2-2, 3-3 जाण गाडयो हाडपाक लागले, मागीर दवरप खंय त्यो, हो प्रॉब्लेम जाता न्ही। दुसरो कितें जाता पळय, दुकानवाल्यांक माल घेवन येता तेन्ना पुलीस धापकन ट्रॅफिक येयले तांकां फायन मारता, मागीर तेंच्यांनी माल दुकानकारांक दिवप कसो, कित्याक आमी टॅक्स फारीक करना। एक 5 मिनटां पुलीस रावना, ते म्हणटा तुका आमी फायन मारता म्हणटा, तुवें गाडी नो पार्किंगाचेर लायला म्हणटा ते, तो व्हडलो प्रॉब्लेम जाता न्ही। पार्किंगाचें कितें जालां, जे आमी पयलीं पार्किंगाक RCC स्ट्रक्चर पार्किंग केल्ले पळय ते आमी सगळें आतां हायड्रॉलिक पार्किंग करता। कावन्सिलाक आमी 20 तारखेर मिटींग दवरल्या कावन्सिलाची, त्या कावन्सिलाक आमी रेक्टिफिकेशन घेवपाचें तें कळ्ळें। आमी हें दवरता, प्रेजेंटेशन दवरिल्लें, हातूंत आमकां 2 फायन करता हायड्रॉलिक पार्किंगाक। आमचे पयले सगळी 1100 स्क्वेअर फीट 1100 स्क्वेअर फीट जागा वताली। ह्या हातून व्हेकल्स इतलो सेम पार्क जातात, पूण आमची जागा 400 स्क्वेअर मीटर वता, बाकीचे 650 स्क्वेअर मीटर जागा उरता स्पेस, कळ्ळें। आनीक हेंय बरें जाता की पार्किंगाचे हेंय बरें दाखयलें सारकें। सो आमी ते सगळें रेडी आसा, कन्सल्टंट बी आपूण प्रेजेंटेशन फक्त आमी ताका हेंच ग्रीन सिग्नल दिवपाचें उरलें, फक्त आमचे कावन्सिलाची मिटींग जाता, कावन्सिला एप्रूव जाली की आमी इमिजिएट धाडटा। पावसाळ्याक आनी विदीन 6 मंथ्स ताणें फक्त म्हणल्यार फावंडेशन घालपाकूच टायम लागतलो, बाकीचे तेंगे सगळे स्ट्रक्चर जे आसा पळय तो रेडीमेड सगळो हाडून हांगा असेंबल केलो वयता। गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।